आणि दुसरो इंटरव्यू घेतलो तो राजदीप नायका बरोबर. राजदीप नायक आणि जॉन डिसिल्वा आमच्या बरोबर आसले. आमचे गोयचे 2 सुपरस्टार. गोवा गॉलिवूड निर्मित होम स्वीट होम पिक्चर 26 डिसेंबराक रिलीज जाता अख्खे गोंयभर. प्रुडंट एज अ मिडिया पार्टनर. तितून राजदीप नायक आणि जॉन डिसिल्वान मेन रोल केला आणि बाकीचे आमचे बरे बरे कलाकार गोयचे आहा भितर. खूप जण आसा नांवां घेत जाल्यार हांगा अर्द जातलो एपिसोड. ह्या दोगांयांनी आमकां पयलीं कितले हसयलेले तुमकां याद आनी राजदीप नायक जॉन डिसिल्वा कितले आमकां जेणे हसयले पयलीं पासून नाटकांनी तियात्रांनी. कितें बेस्ट सारकें. त्या चेडवा चोयल ते होय चेड चोवपा सारकें बरें दिसता. काजार तें काजार जालें कितें जालें त्या चेडवा मुट्टू मुको काजार जावपा खुश आहा. मुज्यान त्या चेडवा सांगो जाता तेगे गोवा एक गान मार म्हूण. गो हांव ते गेलो. चोय गे 300 रुपया. थँक्यू. चोय गे केसो कोते. अरे हे कितें जोल्ल्या मारपा वकोत. हें जोल्ल्या मारपाक वकोत. होय जोल्ल्यान दवरपाचें हेजे दवरपाचें हे मोट्टेल घेवपाचें आनी मागीर जोल्ल्या मारपाचें मेलें. आनी जोल्ल्या कोण दोतलो. जोल्ल्या तुमचो काय दरे मरे. तुगे आनी नाका दी. कितें तुगे 300 रुपया दी पत्ते. खंयचे हेजे वखदाचे तुगे वखद हें वखद हेजे कितें बरयलां गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बॅक. एक पाट दिलें जालें धर तुगे वखद. आमगे बाबा दी आम गेले. बाबू 300 रुपये मेळ्ळे. तुका आयज 2 पोती आतां सऱ्या लागाचे. ओ ही तुगे धूम दिसता. तांदूळ दिसता. बरें दिसता. हांव धूज मानता तिका. ओ आमगे राजा जावपा वकोलीत दिसता. राजा म्हणजे तुम्ही राजाक वळखतात. ओय हांव राजाक वळखतां. राजाके पाय वळखतां. राजाच्या पायच्या पाय वळखतां. अशें राजाके पाय आनी हांव वांगडाच गोड्ड्यांनी हेवताले. अजुनूय खेळटा. ना आतां मुगे गोड्डे शेणले आनी तेगे पाय शेणलो. असो 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 सुशेगात. आयज आमच्या जस्ट इमॅजिनान येयल्या गोवा गॉलिवूड प्रस्तुत जे सध्या मूवी सध्या ट्रेलर तुम्ही पळयला आसतलो प्रुडंटाचेर. होम स्वीट होम ह्या पिक्चराचे मेन लीड एक्टर्स आमच्या ह्या सायडीक आसा राजदीप नायक सर वेलकम टू द शो. थँक्यू. आणि आमच्या ह्या सायडीक जॉन डिसिल्वा सर वेलकम. थँक्यू सर थँक्यू. दिसतलें ना की हांव एक वेळ तुमकां फटयता म्हणून ते खरेंच हांगा येयलें. दीस इज नॉट इमॅजिनेशन. अरे तो स्क्रोल चलता पळय तो नॉट रियलिटी तो कार्ड मरे. अरे रियल हे पळय सामकें हे पळय रियल. जॉन जॉन येस पप्पा. आमगे गोंय आमी गोंयकारांनी काबार केला. आम सुसेगाद गोंयकार म्हूण जाय जाणांनी आमचो फायदो घेयला. स्कॅमा खूप झाली आणि अशी जर स्कॅमा चालू उरली जाल्यार गोंय एक दीस काबार. जो ट्रेलरान आमी पळयला पळय आतां न्हू तितूनय तूं मातसो एक्टिविस्टूच सो दिसता. म्हणजे तुजो स्क्रीन टेस्ट डायरेक्ट ते माय भास आंदोलनाच्या वेळार बीन तो स्वप्निलान जाल्लो अशें बी काय ना मरे. ना 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 स्वप्नील म्हाका पयलींच्यान कलाकार म्हणून वळखता एक्टिविस्ट म्हणून वळखता. ताणें एक्टिविस्ट म्हणजे त्या आंदोलनाच्या वेळार म्हजो भुमिका कितें आशिल्ली ती पळयल्या. आतां म्हाका खबर ना ताणें ती हें करून म्हणजे थंयची एक्टिविटी पळोवन म्हाका हो रोल दिला. आमची दारां यांच्या खातीर सताड उठली येया आनी मारून मारून वतात आमची. स्टोरी कितें हे पयलींच तुका स्टोरी सांगू न्ही तशें न्ही. तुवें जस्ट इमेजिनाचेर हाडला तूं लोकांच्यो गुगली म्हणजे दंड विकेटी उडयता तशें विकेटी उडोवपाक हाडना मरे आमकां. ट्रेलराच्या लास्टाक तेणें म्हटलें तुमी गोंयकारां सगळीं बायजाणां म्हणून. ते म्हटलें हाणें ते हांवें ते म्हाका ती हें आयकून तूं म्हाका असलो राग येयलो सांगू हांव. म्हाका अशें दिसलें मरे टीव्ही फोडपाक पावलो. पूण मागीर म्हटलें अरे म्हाजी टीव्ही फोड नाका. पयलीं हांगा यो थिएटरान यो पयलीं पिक्चर पळय. किल्ल्यार पूण सोडपा ना. पूण आमकां पयलीं हांगच्यान सोडपाक जाय न्हू रे. तें सारकें. तुम्ही जस्ट इमॅजिन पळयता मरे काय
जस्ट इमॅजिन पळयना हांव पिक्चर पळयना माझे सरळ तूं म्हाजे पळय हांव तुमचे पळयता गिव एंड टेक हांव केन्नाय तुगेलो आयतारचो तो तुगेलो 7:30 आनी 9:30 टायम हय सारकें परफेक्ट हांव टायम खंय आसलो जाल्यार म्हाका जस्ट इमॅजिन पळोवपाक घरा कडेन पावचो पडटा आनी तुका व्ह्युअरशीप खूब आसा आनी आमी खूब एन्जॉय करता सो बाबा हांगा मुतके म्हणून काय प्रॉब्लेम नाही इंडिया ही शुटिंगाच्या टायमार जाल्लेलो एक सामको असो मेमोरेबल इन्सिडेंट जो तुमकां याद जालो काय हांसोंक येता तुज्या बाबतीन जाल्लो तूं सांग जॉन सर तें एक इन्सिडेंट आहा हांव वेळे वयल्यान लुंगी मान हातीन कोयती घेवन धांवन येता आनी मुश फाटल्यान मुगेली बायल धांवन येता सो तें धांवन येता आसतना एक पाटी तें बायबडें पडलें सो तें म्हणून तूं मातशें स्लो धांव हांवें म्हणलें ओके हांव स्लो धांवतां पूण तें धांवन येयलें हांव फुडल्यान धांवलो मुज फाटल्यान धांवन येयलें मागीर तें धांवन येता ते सायडीन हांव पळयतां ते सायडीन चोयल्यार तें टाक्को हांव फाटल्यान चोयता तेन्ना म्हाका दिसता तें बाय मिस्टेकीन ढाको म्हजे वयल्यान पडलें आनी दोगांय पडलीं एक्चुली हें प्लॅन करूं ना सो ही दोगांय पडलीं तें बरें दिसता 7-8 मिनटाचो एक सीन आसा म्हणजे हांव ताच्या घरा हाडटा आनी आमी कोपाक बसता इतलें नॅचरल जालें तें आनी तें शूट करतना कटूच म्हणना केदो 5 मिनटां जालीं 6 मिनटां 7 मिनटां जालें 8 मिनटां जालीं कटूच म्हणना म्हणजे सीन सोंपलो आमी म्हणलें आमी कितें मिस्टेक जाली काय कितें म्हणून पयलीं आमकां थंयच्यान क्लॅप्स आयकुपाक येयल्यो एन्जॉय केलें तें बरें आसा हेजें कितें म्हणजे मेळ्ळें मरे तुमकां काय पावलो मुद्द्यार पावलो म्हणजे रे मार्केटां वोस मारवाडी बिल्डर गुजराती टॉयलेटां वोस यूपी हिरोईन ना पिक्चरान आसा म्हणजे अशें बेश्ट विचारता हांव नॉर्मली आसता न्हू आसा कोणाक मेळटा ती लास्ट ती मागीर आतां तुका सगळें फिल्म पळोवचना मागीर तूं त्या पासा सारको सिडी सारको ना रे हांव तशें पास सिडी तुका सांगता ह्या 40 जावं सो इतली विनंती सगळी गोंयकारां कडेन जेन्ना हे 26 डिसेंबर होम स्वीट होम थिएटरांनी रिलीज जातले त्या दोना जण एकले गोंयकारान आपल्या गोंयचेर आनी आपल्या वयर केलो फिल्म चोयचें सगळ्यांक सांगता की फक्त तुमी येवं नाका तुमच्या फॅमिलीक घेवन 26 तारखेक तुमच्या लागींच्या थिएटरांनी वचा भितर एक म्हजो डायलॉग आसा एक सुशागाद गोंयकार जेन्ना उठ्ठा तेन्ना फुडल्याची कशी जाता पळय ते तुमी पळोवपा खातीर मुद्दम येया हो गोंयकारांनी आनी सुशेगाद रावपाना एक सुशागाद गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना फुडल्याची कशी फुटता ती दाखोवया मरे तेका मिडिया ह्या मुवी खातीर मिडिया पार्टनर आसा सो म्हाका दिसलें की why not call the artist the lead actors and म्हणजे तेंच्या मातशें डिस्कशन करुया आणि जॉन सर तूं जस्ट इमॅजिन पळयता अशें हांव बरें न्हू ओके सर वेरी गूड जालें फकत तूं आतां आमचें पिक्चर चोवपाक येता हांव येता येवपा जाय सगळ्यांनी येवपा जाय सगळ्यांनी पळोवपा जाय अकॉर्डिंग टू सेक्शन ते पळोवपूच जाय स्पीकर सगळ्यांचेर हे रासुका बी लावन इलेक्शनाक बसता निवडून येता निवडून येतोच गोंय तुमी चोत्ता घरा लागीं येतोच कविता सांगता एक एक करून सगळे जागे विकून उडोवया सरकाराक कोणाचोच पाठिंबो नाका जॉन कितें सांगता तातूंत तथ्य आसा जाल्यार हे घोटाळ्याक पडे सांपडल्यार ते सगळे भितर पडटले सांभळो मारी बात अगर मैं फंसा ना तो सबको ले डुबूंगा बरें मित्रांनो आयज आमच्या बरोबर आसले जॉन डिसिल्वा आनी राजदीप नायक आणि होम स्वीट होम हे पिक्चर त्यांचे 26 तारखेक 26 डिसेंबराक रिलीज जाता सो राजदीपान म्हटलं तशें पास बीस तशें करनाका ह्या पिक्चराक पास मात करा हे माझी तुमकां एक कळकळीची विनंती आणि म्हाका विश्वास आसा की तुमी सगळे थिएटरान वचून पिक्चर पळयतले आणि हांवें तुमच्या घोस्तारचें तांकां आतां कमिटमेंट दिला पळय ते तुमी पूर्ण करतले सो आयच्या जस्ट इमेजिनानी मातशे आगळे वेगळेशे आमचे गेस्ट येवन आयज हांगा आमच्या बरोबर सो दोगांकूय हांव तुमच्या वतीन आणि प्रुडंट मिडियाच्या वतीन हांव धन्यवाद म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच सर फॉर कमिंग हियर सर तुका थँक्यू आणि प्रुडंट मिडियाकूय काळजांसान देव बरें करूं विसरू नाका 26 डिसेंबर हे तुका दिसता तुज्या खातीर उठ्ठाले अशें म्हण 22 जाणां तुमी 22 जाणां आणि मित्रांनो याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजिन आमी हांगाच
96वा एपिसोड. कितें सांगपाचें आसत जाल्यार म्हाका तुमी features@prudentmedia.in हाचेर अवश्य मेल करा. सांगा बरें वायट कितें जाय तें सांगा. सगळे सरा खबर, नो प्रॉब्लेम. आणि मित्रांनो पळोवंक विसरू नाका. जस्ट इमॅजिन आयतारचो सांजचो 7:30 9:30 आणि 11:30 3 टायम्स याद दवरा. आणि बरें रावा, बरें आरोग्य सांबाळा. थंडी बी पडटा भरपूर. आतां हांवेंय बी मातशें थंडीचे सद्या आमचे कडेन आसूं येता. बरें बाय. Just imagine